नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवन. दीप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मंत्रिमंडळान सध्या फेरबदलाची गरज ना. आयिल्ले आमदार रावंक शकता. तांणी पक्षा कडेन निष्ठा सिद्ध करची म्हूण बीजेपीच्या कोर ग्रुपाचे बसकेन सूर. लोकसभेक प्रदेश बीजेपीन मास कनेक्टाचो मोदी मंत्र बरोच मनार घेतला. सुत्रां सांगता ते प्रमाण लोकां कडेन थेट संपर्क घट करपा विशीं चर्चा जाली. मुख्यमंत्री प्रभारी सीटी रवी बसकेक मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर सायलन्स. आसा तेच मंत्रिमंडळान कामकाज पळोवचे. नवे आयल्यात तांणी पक्षा कडेन निष्ठा सिद्ध करची म्हूण बीजेपीच्या कोर ग्रुपाचे बसकेत चर्चा जाल्या. येता ते लोकसभा वेंचणुके निमतान स्ट्रॅटजीक उलोवप जालें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हालींच गोंय भेटेर आयिल्ले कडेन आमदारांक गुजराताचो आपलो मास कनेक्ट मंत्र दिल्लो. ते प्रमाण आमदार मंत्री आणि पक्षाचे पावण्यार लोकां कडेन संबंद आणि संपर्क घट करपा विशीं कोर कमिटीचे बसकेत चर्चा जाली. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर मात विचारल्यार कानार केंस. रईस सपल अपना काम नहीं है, सीएम का काम है. सीएम करना है तो कर सकता है. सुझाव कुछ समय पार्टी सुझाव देता है. डिस्कशनरी पावर सीएम के पास है. उनका काम है. आम्ही कनेक्ट टू पीपल एक पार्टीन आमच्या अंत्योदय ह्या धारेचेर आमी सातत्यात काम करता. त्या खातीर लोकां कडेन संपर्क करप, लोकांचो आमचो कार्यकर्ते आसतले, मंत्री आसतले, हांच्या मदीं लोकां मदीं वचप आनी लोकांचो संपर्क वाडप हें सातत्यात सुरू आसा. तेजेर आनीक आतां लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या निमित्तान आमी चड मोठ्या प्रमाणात वाडयता. लास्ट टायम आमचे मान्य प्रधानमंत्री येयल्ले तेन्ना तेणे कोर कमिटी वांगडा ऑलमोस्ट 1 वर सुमार, मागीर MLA वांगडा 1 वर सुमार, तेन्ना तेणे एक डायरेक्शन दिल्लें, चर्चा केल्ले, थोडे प्रोग्राम कशे लोकां मेरेन आनी मजबूत जावपा जाय, लोकां मेरेन वचपा जाय, ते कनेक्ट विथ पीपल ते कशें करपा जाय ते आतां तेणी सगळ्या थाऱ्यार बसयला. कशें करपाचें, लोकां मेरेन कशें वचपाचें तेजीच एक म्हणजे डिटेल्ड रिव्यू आनी प्लॅनिंग जालें. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार. टॅक्सी ॲपांतली एक दमडी दवरचो ना. वेलफेअर फंडा वरवीं परत टॅक्सीकारांकूच दितले. मंत्रिमंडळाचे बसकेन टॅक्सीचो इश्यू येतलो म्हूण येरादारी मंत्री माविन उलयला. कोर्टाचे अर्दी उपरांत टॅक्सीवाल्यांनी डिजिटल मिटर बसयले, मात वापर जायना. मुरगांवा क्रुजा कडेन केस्तांवां मारतल्यांचेर एक्शन जातली म्हूण पणजे बीजेपीचे कोर बसके उपरांत माविन उलयलो. गोवा टॅक्सी ॲप ही येवपाची आसा, फुडले कॅबिनेटां येता आनी आमी हय तितून येतली आनी आमी तेन्नासून ती फुडें व्हरतले आनी सगळ्यां कडेन चर्चा करून डिस्कशन करून स्टेक होल्डर आसा तांकां ते आमी फुडली म्हणजे फुडले आमी सारके ठरयतले आनी बसयतले. ॲप रेडी आसा, सारको रेडी आसा. आनी हांवें सांगलां तशें ॲप म्हणल्यार कितें, दे आर गोईंग टू बी द स्टेक होल्डर. सरकार तितून कांयच नो प्रॉफीट नो लॉस बेजीस. वयल्यान जे जेला ते ऑपरेट करपा, रन करपा, सपोज 100 रुपीज इज द अर्निंग, आय एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, 5 रुपीज दे वील चार्ज. दॅट 5 रुपीज सरकार काडून दवरतले, एक वेलफेअर फंड क्रिएट करतले आनी हे टॅक्सीवाल्यांकूच आमी वापरतले. वयल्यान एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑनरेबल हायकोर्ट, a direction from the honorable high court was to put digital meter. Are they using those digital meters? So we have to go totally app based taxi करपा जाय आख्खे गोंयान. सगळ्यांनी मान्य केला की कितें जालां तें एक लजेची गजाल आसा. अशें जावपाकूच शक्य नासली जाल्यार बरें आसलें. जे कोणाचे परमीट सस्पेंड करपा जाय ते हांव सस्पेंड करतलो. टॅक्सीवाल्यांक खंय शिस्त पाळची पडटली. दाबोळी विमानतळा सारखे कुफुजांवां खंय मोपा जावपाक दिवचे ना. आता दाबोली मारलो, आता मोपा येयलो. हाऊ कॅन वी एलाव कन्फ्युजन इन द ट्रान्सपोर्टेशन सेक्टर, पर्टिक्युलरली द टॅक्सीज. दे आर द एम्बेसेडर्स, आय से दे आर एम्बेसेडर्स ऑफ गोवा प्रमोटिंग टुरिझम. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि साहिल मांद्रेकर. नातलां, मिसा, फेस्तां, जात्रा हायकोर्ट मॉनिटर करिना. मिसा जात्रांक मोठो आवाज नासता. परवानगेची गरज ना म्हूण पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल मडगांव एका सुवाळ्याक गेल्ले कडेन उलयलो. धर्मीक उत्सव परंपरेन चलतात, ते खंय कोण आडावंक शकना. पुलीस ट्रॅफिक आनी सिक्युरिटी मॅनेज करूंक बेरेस्तारा पुलीस प्रशासना बरोबर बसका. आवाजाचे प्रदूषणाचेर निर्बंध घालपाची हायकोर्टा कडच्यान ऑर्डर आयल्या उपरांत प्रशासनान सरसकट सगळ्याकूच 10 उपरांत आवाजबंदी घाली. तातूंत धर्मीक कार्यावळींचो सीझन सुरू जाल्ल्यान बोवाळ, राजकी प्रेशरूय वाडटा. आतां पर्यावरण मंत्री म्हणटा धर्मीक कार्यावळींनी मोठो आवाज आसना, थंय निर्बंध ना, कार्यावळींक परवानगेची गरज ना.
ब्रेस्तारा पोलीस प्रशासनाबरोबर बसका दवरल्या. There is no reason for church activities to stop. The mass has to be conducted. Everything has to go on. Not only church, including the zatras which are happening in every temple or whatever, which are happening for a particular day. One day in a year, they are please allowed. 1 or 2 days in a year, they are allowed. And they maintain the decibel meter and they will maintain it at decorum because that is a religious activity. My message is very clear. I have also kept a meeting on Thursday with AG, with the collectors, with the concerned people, where directions will be given that religious activities which are connected centuries together. And due to the church activities, not today, when sound was invented, from then microphones have been used, then there are decibel points are within the system. So there is no question of this. And High Court is not monitoring these activities. High Court is monitoring activities which are, which are yes. So those are being monitored, and that they will monitor, the collector will monitor, which they will do their job. As far as this, I don't think they should even require monitoring, and don't have to take permission also, I'm telling you very clearly. They will only have to write to the district administration, the police, and all to maintain the traffic and law and order at that. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. मोपा एअरपोर्ट सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराच्या नावानूच दुसरो खंयचोय मनोहर फुलता आसत जाल्यार फुलू. विमानतळ पर्रीकाराच्या नावानूच म्हूण बीजेपीचो गोंय प्रभारी सीटी रवीची मिडियाक जाप. मोपा विमानतळाच्या नावा विशीं स्पश्टताय येवंक खंय थंय पर्रीकाराचो फोटो लायतले. विमानतळाचें नांव मनोहर पर्रीकारूच दवरतले म्हूण सीटी रवी उलयला. मनोहर पर्रिकर मतलब मनोहर पर्रिकर ही है. बार बार उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर भी कहा है, उनका पे फोटो भी वहाँ लगाता है. मनोहर पर्रिकर का नाम पे भी मोपा एयरपोर्ट नाम रखेंगे, वो डिस्प्यूट नहीं है. आपका फॉर्मर डेप्यूटी सीएम बाबू असगांवकर वो भी मनोहर है, वो बोल रहा है अपना भी मनोहर है, तो फिर क्यों सर? इसलिए वो पर्रिकर लगाना जरूरी है, आपको लगता है वैसे? अच्छा है ना, सभी को संतुष्ट होता है ना. मनोहर मेरा नाम भी है, मेरा नाम ही ऐसा है. बाबू असगांवकर का भी नाम ऐसे है, तो सबको संतुष्ट करने के लिए ऐसा नहीं है. मनोहर पर्रिकर एक लेजेंड नेता थे, उनका नाम ही हम रखा है. सर आप भी मनोहर पर्रिकर बोल रहे हैं, तो मनोहर पर्रिकर क्यों नहीं, मनोहर क्यों नहीं बोल रहे? मनोहर पर्रिकर ही रखेंगे, वो चिंता मत करिए. मेरशे खारफुटी काबार करपाचें कारस्थान चल्ला. आर्जीन इशू केला. रातच्या वेळार लँड फिलिंग चलता. खारफुटीचे सुवातींनी कोयर आनी ताज्या डांबराची गार्बेज दिसता. अटल सेतुवेलो डांबर काडून घडये थंय वडयता आसुये म्हूण दुबावार आर्जी चवकशी मागता. रुडॉल्फ खंय बीजेपीन गेला तो पर्यावरण काबार करूंक. सरकारान नजरे आड केला. हे सगळे फ्रेश डांबराचे हे आसा, हांगा डंप केल्ले आसा ट्रकान हाडून तेंच्यांनी. हांगा सगळे हे फ्रेश डांबराचे डंपिंग जाल्ले आहा. सो आमकां 100% डावट आहा की हे जे ब्लॉक्स आसा हे डांबराचे हे 100% अटल सेतू वयले आसा. सो हेची इन्क्वायरी जावपाक जाय की तो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो हे डांबर काडून उडयता खंय. तो हांगा क्रिमिनल ऑफेन्स करता, गोंयचे एनवायरमेंट पार्ट घालता, गोंयचे हांगा मँग्रूव पार्ट घालता, आख्खे गोंयचे पार्ट घालता काय कितें तें. ते वटेन जर तुमी पळयत फाटल्यान उदक दिसूंक नासलें, हांगा जर तुमी पळयत हें शॉकिंग, हांगा फूल गार्बेज डंप जाल्ली आहा. आतां ही गार्बेज खंयची, पंचायतीची, हॉटेलांची काय आनी कोणाची, काय पणजे सिटीची, हांगा आख्खे गार्बेज डंपिंग जाल्ला. आर्जीन कोंकणीचोय इशू काडलो. गोंयची भास कोंकणी, मात कोंकणीक खंयच प्राधान्य ना. फायदो भायल्यांक. IAS ऑफिसर असतात, IPS ऑफिसर असतात, चडशे जाण ते आपले लोकल लँग्वेज शिकतात, येतात, लोकल लँग्वेजीन एक्झाम आन्सर करतात, गोंयान येतात, गोंयान ते बरे पदार येतात. आनी आमी ते लोकल लँग्वेज प्रमोशन मेळना, लोकल लँग्वेजीक आमकां थंय प्रेफरन्स मेळना, जाल्यार आमकां ते ऑप्शन नासता. इंग्लीश आसा पूण लोकल लँग्वेज जी कोंकणी आसा पळय ती एक आमकां एडवांटेज कशी आसपाची, जी एडवांटेज आमकां नॉन कोंकणी स्पीकिंग जो आसा पळय त्याच्या वयर आमकां आसपाची, ती सरकार आमच्या कडल्यान डायरेक्ट काडून घेता. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार. बीजेपीन वेंचणुके वेळार मायनिंग सुरू करपाचे उतर दिल्ले ते खंय पाळे. बीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी मिडिया परिशद घेवन राज्य आनी मोदी सरकाराची तोखणाय केली. गोंयचे आर्थीक परिस्थितीतूय मोठी सुदारणा जावपाची आसा. गोंयांक उदरगतीचे नजरेन अच्छे दिन म्हूण बीजेपीन मायनिंगाचेर प्रोपगंडा सुरू केला. इतले मजगती 3 ब्लॉक जाले. फाल्यां काल्या ब्लॉकाची पावणी. डंप हँडलिंग जावं स्टेट गव्हर्मेंटाच्या अंतर्गत जातलें एज पर लॉ. रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्युटी वील प्रोवायड एन इम्पेटस टू द मायनिंग इंडस्ट्री. सिमिलरली ऑक्शन 3 जाली. यू सी द रेव्हेन्यू शेअर, you see the state government's revenue share
on average sale price fixed by IBM. You see that, and you see how the action of the state government is bringing results. मायनींग स्टार्ट जाता आसतना आमकां सगळ्यांक उत्साह आसा. आज खंय तरी गोंयची पावलां आज उदरगतीच्या दिशेन वता, बऱ्या मार्गान वता. आज सगळे गोंयकार उत्साही आसा. चाय वाल्या पेक्षा टपरीवालो, खानावळकार, टायर मॅकॅनिकवालो, नुस्तेकार सगळे उमेदीन आसा की खंय तरी आमची जी मायनींग एक्टिविटी आशिल्ली जी बंद आशिल्ली ती आज परत सुरू जाता म्हणून. म्हाका इतलेंय सांगन दिसता की जेन्ना आज मायनींग सुरू जातलें सगळ्यो गोश्टी ज्यो ठप्प पडिल्ल्यो नाजाल्यार कोणाचे ट्रक बंद पडिल्ले, कोणाचे लोन हे जावपाचे आशिल्ले ते एक्टिविटी सगळ्यो चालू जातल्यो. हे जाता जाता आज गोंय तुमी पळोवपाक गेली जाल्यार उदरगतीच्या वेगळ्याच मळार आज फुडें सरलां. आनी आज खंय तरी पयर आमी मोपा क्रूज हो एअरपोर्ट पळयलो, नाल्यार आयुष हॉस्पिटल पळयलें, नाल्यार आमच्या मुरगांव तालुक्यान व्हडलो क्रूज टर्मिनल येता जो सगळ्यात मोठो क्रूज टर्मिनल आसतलो. हॅबिच्युअल ड्रग ट्रॅफिकर म्हूण तिगांक उखलपी गोंय पुलिसेक हायकोर्टान धपको. केपेचो व्हॅली डिकॉस, कळंगुटेचो आबेल डिसोज आनी जुआंव आंतोन लोपिसाक पुलिसांनी ड्रग्साच्यो केसी वाडच्यो न्ही म्हूण खबरदारी म्हूण 3 सप्टेंबराक उखलिल्ले. उखल्ले तांकांच कित्याक उखल्ले तें खबर ना. तांचो हक्कभंग म्हूण कोर्टाचें निरीक्षण, डिटेन्शन ऑर्डर रद्द. ड्रग्साच्यो केशी कंट्रोलात उरच्यो म्हूण गोंय पुलीस एक उपाय करीत आसा. हातूंतल्यानूच 3 सप्टेंबराक हॅबिच्युअल ड्रग ट्रॅफिकर म्हूण केपेचो व्हॅली डिकॉस आनी कळंगूटच्या आबेल डिसोज आनी जुआंव आंतोन लोपेसाक उखल्ले. नार्कोटीक ड्रग वेव्हार प्रतिबंधक कायद्या खाला अर्दी प्रमाण प्रतिबंधक कारवाय म्हूण सांगून उखल्ले. आमकां बेकायदेशीर पद्दतीन उखल्ल्यात. आतां मेरेन आमकां खंयच्या आदाराचेर ताब्यांत घेतलात तें सांगूंक ना म्हूण व्हॅली आनी जुआंव हायकोर्टात पावले. ताचेर कोर्टान पुलिसे कडच्यान जाप मागिल्ली. अजून मेरेन जाप मेळूं ना म्हूण निमाण्या मंगळारा हायकोर्टान डिटेन्शन ऑर्डरूच रद्द केली. आतां तिगूय भायर येवंक मेकळे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. बेळगांवाचेर कर्नाटक महाराष्ट्राचो शिमवाद पेटला. 6 दसकां मायज वाद चलता. प्रकरण कोर्टान. कितें निकाल लागतलो तो बीजेपीक मान्य म्हूण बीजेपीचो कर्नाटकांतलो फुडारी गोंय बीजेपीचो प्रभारी सीटी रवी उलयलो. वाद फक्त शिमेचो, भाशा वेगळी, संस्कृती एक. कांय लोक खंय वेगळो नरेटिव्ह तयार करूंक लागल्यात. राष्ट्रभावनेचे नजरेन देश जोडप म्हत्वाचो. बॉर्डर डिस्प्यूट आज का डिस्प्यूट नहीं है, लगभग 65 ईयर से चल रहा है. मामला कोर्ट में है. कोर्ट क्या फैसल करेगी उसके वजह से दोनों स्टेट पालन करना पड़ता है. उसके बारे में अलग अलग रिपोर्ट भी है. हम डिवाइड करने के लिए नहीं है, हम जोड़ने के लिए है. बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसके साथ दोनों स्टेट के बीच में कल्चरल रिश्ता भी है. कल्चर अलग अलग नहीं है, एक ही कल्चर है. भाषा अलग अलग है, भाषा के बीच में संबंध है ना. ये डेमोक्रेसी में सिस्टम के वजह से चलना पड़ता है. कुछ लोग अलग नैरेटिव सेट करने के लिए कोशिश करता है. उसको अपॉर्चुनिटी मत देना. उसके वजह से कोर्ट क्या तय करेगी, कोर्ट का निर्णय हम पालन करेंगे. शाळा जाग्यार घालात वा नवी बांदात. सध्या गरजेक व्यवस्था करात म्हूण साळ पुनर्वसन शाळेचे भुरग्यांचे पालक शिक्षकां सयत शाळा बंद आंदोलन. भुरगीं रस्त्यार. पालक म्हणटा सरकारान लेखी दिल्यारूच फाटीं सरतले. शाळेक पर्यायी सुवात खंय पळयल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा 2 किलोमिटराचेर शाळा आसा, थंय शिफ्ट करूं येता. ना जाल्यार घर भाड्यान घेवपाचें. साळ पुनर्वसन शाळेची वास्तू सामकीच हाल्ल्या. स्लॅबाचे कुडके कोसळपाक लागल्यात. हालींच एक फॅन कोसळ्ळो. एका चलयेचेर पडपाचो. सरकारान गजाली फास्ट ट्रॅक घालच्यो म्हूण निमाणे भुरगींच रस्त्यार. भुरग्यांचे शाळा बंद आंदोलन. पालक म्हणटा सरकारान बरोवन दिवचे, मागीरूच आंदोलन फाटी. की शाळेमध्ये काही ठिकाणी स्लॅबचे तुकडे पडत आहेत. एका मुलीवर पंखा पडता पडता टीचरने त्या मुलीला बाजूला काढलं. एकंदर तुम्ही लिहून देणं आवश्यक आहे. मी कधी तुम्ही शाळा बांधून देताय, नवीन शाळा बांधून देताय. आज शाळा बंद आंदोलन पुकारत आहे. आम्ही त्या आमच्या मागणीवर ठाम आहोत की सक्षम अधिकारी, शाळा दुरुस्ती किंवा शाळा जी आम्हाला नवीन बिल्डिंग हवी आहे या विषयात PWD आणि शिक्षण खात्याच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी इथे यावं, आम्हाला उत्तर द्यावं, पालकांना आश्वासित करावं, मगच हे आंदोलन थांबेल. शाळे खातीर तात्पुरती पर्यायी सुवात पळयल्या. सरकारान आदार करचो. मी
आमची जी सरकारी प्राथमिक शाळा आहे पुनर्वसन, या शाळेसाठी सर्व सॅक्रिफाईस आम्ही करायला तयार आहोत. शासनाने किंवा प्रशासनाने एक पाऊल पुढे यावं. त्या शाळेची सोय आम्ही, त्या पर्यायी जागेची सोय आम्ही करून ठेवलेली आहे. पण तुम्ही तरी एक पाऊल आधी पुढे सरा, त्यावेळीच पालक तुमच्या मदतीसाठी येतील. दिवचलच्या आमदाराक गाठलो. तो म्हणटा शाळेच्या बिल्डिंगेची टेस्ट केल्या, रिपोर्टाक रावल्या. शाळा पर्यायी सुवातेर व्हरून नव्यान बांदूं येता. रिपोर्ट येयल्या बरोबर आमी ठरयतली. जर आमकां ती डिमॉलिश करपा जाय जाल्यार टेम्पररी आमकां भुरग्यांक खंय शिफ्ट करपा जाय हें तांकां हांव पर्याय पळय म्हटला. तांच्यांनी म्हाका सांगलें एक घर आसा आमी टेम्पररी थंय भुरग्यांक शिफ्ट करतले आनी शाळा आमी तांची जाता तितले बेगीन बांदतले. मुख्यमंत्री म्हणटा 2 किलोमिटराचेर दुसरी शाळा आसा, थंय शिफ्ट करूं येता. शाळा रिपेर करूं येता, नवी बांदूं येता, घर भाड्याक घेवनूय जाग्यार घालूं येता. आत्ता ऑप्शना 2 किलोमिटराचेर दुसरी शाळा आहा, थंयसर वचून भुरग्यांक शिफ्ट करपाक जाय. कारण भुरग्यांक आमी बेश्टे ते शाळेंत बसय म्हणून सांगूंक शकना. आतां हो शाळेचो जर नवीन बांदपाक जाय किंवा रिपेर करपाक जाय तर टेस्टिंग आमदारांनी इनिशिएटीव्ह घेवन ते टेस्टिंग करपाक लायला. सो दॅट तेंच्यांनी समजून घेवपाक जाय आसा. दुसरे जर आमचे कडेन ऑल्टरनेटीव आसा न्ही, ते भाड्याक कोण दिता आसतात आमी भाड्याक घेता, तेंच्यांनी दिवचे. तो सोंपला विशय. अरे पर्यायी व्यवस्था आमकां तेंच्यांनी कोणाचें घर भाड्याक दिवचें, आमी भाड्याक घेता, मागीर दिवचें मरे तेंच्यांनी. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.